कालंगूट परवरी न्हू जे 2011 सेन्सस टाउन्स म्हणून कळयल्या ते अपग्रेड करून म्युनिसिपालिटी जावं पंचायती. ते पंचायती परवरी 3 पंचायती आहा, कालंगूट 2 पंचायती आहा, ते अपग्रेड जावं म्हणटकूच तांकां नगरपालिका जावपाचे एक पोटेन्शियल आहा, संभव आहा. पण तें करपाक पंचायतीने रेजोल्यूशन घेवपा जाय आनी सरकाराक धाडपा जाय. मागीर सरकारान तेजो निर्णय घेवपाचो. पूण पंचायतींक फायदो चड आहा. गार्बेज म्हणू नाकाय, सुवेज म्हणू नाकाय, बिल्डींग बायलॉज म्हणू नाकाय, परमनंट चीफ ऑफिसर गावतलो, इंजिनियरींग स्टाफ गावतलो, हे सगळ्यो सुविधा तांकां गावतल्यो. पंचायतीक नाका जाल्यार नाका न्हू तें, हांव फोर्स करिना. पूण ह्यो पंचायती सेन्सस टाउन्स म्हणून डिक्लेअर केल्ले आहा ते अपग्रेड जावं येता. मायकल म्हणटा कळंगूट आनी परवरी म्युनिसिपालिटी करचे नात. कालंगूट आनी परवरी म्युनिसिपालिटी आतां करचे ना. देर आर लॉट ऑफ फॅक्टर्स इनवॉल्ड. फर्स्ट आमचे अर्बन एरिया म्हणून डिक्लेअर जाल्या कालंगूट कांदोली, बट वी हॅव लॉट ऑफ इश्यूज लायक द CRZ. वी हॅव इश्यूज ऑफ प्रॉपर पॉप्युलेशन सेन्सस आतां मेळपाक जाय. ते आमचे कडेन आहा तो आदलो डेटा. आतां लेटस्ट डेटा इज वॉट, सो दॅट वी हॅव टू टेक. So right now there will be only panchayat. We have the criteria to change, but we do not want to change it right now. These 5 years, this panchayat will continue. परवरी पंचायतीक अर्बन स्टेटस दिवचो म्हूण रोहन खंवटे मागता. One thing is very clear that how people want to retain the identity of the panchayats. Panchayat identity develop important. आता you need to look at the other side of it. Porvorim reflects in the urban census towns. So I have been repeatedly asking, just give it a urban status. If urban status is given, then funds from urban department will come. Alternatively, panchayats like this, which are growing or having residents or having growth oriented areas, म्हाका दिसता सरकारान ह्या पंचायतींक सपोर्ट करपा जाय. समज कोणाचे प्रपोजल आसा तकलेन जाल्यार इट हॅज टू गो थ्रू प्रॉपर रुटीन ऑफ ग्रामसभा. पीपल हॅव टू डिसायड. द वॉयस ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. आनी म्हाका दिसता ताचे खातीर लोकांनी डिसायड करचें पडटलें तांकां फुडें कितें जाय तें ताचे प्रमाणे डिसिजन जातलें. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.